सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोया, तारुणातूं घडप दुनिया, जिवितातूं सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, तारुणातूं घडप दुनिया, जिवितातूं सोडून दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. विशय सुटका परगटून बरवंसो हाडपी क्रिस्तांव जावया. मोगाळ भयणी भावांनो, आयजतान आमचे आस्कारिनी सांतानाचे परबे बाबतीन 9 दिसांची तयारी आमचे फिरगोजेंत सुरू जाता. आयज जावन आसा हे तयारीचो पयलो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सुटका परगटून बरवंसो हाडपी क्रिस्तांवां जावया. आमचो देव सुटका आनी बरवंसो दितलो. देवाचें उतर ह्या स्वता विशीं आमकां जागयता. आदल्या करारांत देव कोण परी आपले विंचून काडलेले परजेक गुलामपणांतली सुटकेक पावयता तें आमी वाचता. जाल्यार नव्या करारांत आमकां पातकांतली आनी मरणांतली सोडूंक सोळवणदाराक धाडून आपली बासावणी पाळता तें आमी नियाळता. आयच्या पयल्या नोवेनाच्या सेदा धर्मेंत वांटो घेतना क्रिस्तांवां वरवीं आमकां सुटका दिल्यात. देवाचेर आमचो खोल विस्वास ठेवून हेच सुटकेची आनी ह्या सुटका वरवीं आमकां हाडलेल्या बरवंशाची परगटणारां आनी साक्षीदारां आमी आनी भोव आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतलीं पोर्ताल समुदायाची वांगडी जावंक. देवाचे कृपेचें बोल ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत भागिवंत आनंक आमच्या आस्कारिणींक फुडें घालून मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणींतो, आमचो बरवासो आमकां फटयना आनी जो कोण देवाचेर बरवासो दवरता ताका कोरी सुटका फावो जाता. पातकांत आमी गुलाम पडल्यांत जायत, पूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना बरवाशान आमी हे वेदी सोरशीं येवंक गरजेचीं. आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया आनी सगल्या बरवशान आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोपता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव जारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत भाग्योन सदांच आमकां मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बाग्योन जोकींक आनी आनांक मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आनी आमी तुका दिनवासतांव. तांच्या मागण्यांन आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्याक पाडो दिवंक उदार मोनान तयार कोर म्हूण आमी तुवें तुजे पोरचेक बासयलोले सोडवून आमकां सोमेस्तांक मेळू म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिव तुजे सवें पयत आत्म्याचे एकमनांची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेसान आनी आरोनान फारावा मुखार जायतीं अजापां केलीं, पूण सर्वेस्परान फारावाचें काळीज दारून केलें आनी तो इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक आपलो देश सोडूंक दिना जालो. इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्परान मोजेसाक आनी आरोनाक सांगलें, हो म्हयनो तुमकां सगल्यांतलो पयलो जातलो, तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. इस्रायेलाचे आख्खे सोबेक उलोवन अशें सांग, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो, दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं एका शेजारी कुटुंब आसा ताका त्या कुटुंबांतल्या मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचें. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन जेवणाक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी तुमच्यान घेवं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सुर्या दारेर पडच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी तें जनावराचें मांस खावचें आसा त्या गराब्याच्या दारांचेर दोनूय कवडांचेर आनी उंबऱ्यांचेर तें लावचें. ते रात्री तें मांस उजार भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. ओरवें वो रांदूंक ताचें कांयच खावचें न्हय, पूण उजार भाजलोलें. तोकली, पांय आनी आनकोड्यो सगळें सकाळ पर्यंत कांयच दवरूंक फावना, कित्याक उरता तें दिसा उजवाडचे आदीं तुमी लासूंक जाय. तुमी तें जेवण हे भाशेन करूंक जाय. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात आनी हातांत एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तें जेवण तुमी जेवतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते रात्री इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव येतलों आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों. मनशांक तशें मनजातींक आनी इजिप्ताच्या सगल्या देवांक हांव कास लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवच्याक हें रगत जातलें एक खुणा, आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उजवाडाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर उमतल्यात. संस्थीचे संस्थीक फर्मायलोलो उत्सवाचो दीस कसो तो तुमी सांबाळटल्यात.
देवाचें उतर हें देवाचे बळीकार तुमचो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोरवणेचें पात्र आमी उबारतले सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोरवणेचें पात्र आमी उबारतले सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोरवणेचें पात्र उबारतलो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोरवणेचें पात्र आमी उबारतले सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा तुजो चाकोर हांव तुजे चाकोनीचो पूत म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयल्यात जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोरवणेचें पात्र आमी उबारतले सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलो जबाब सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोरवणेचें पात्र आमी उबारतले उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvesporak soy sorvesporak Sorvesporak soy sorvesporak Sorvesporak soy sorvesporak Sorvesporak soy सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात Sorvesporak soy sorvesporak Sorvesporak soy sorvesporak Sorvesporak soy sorvesporak Sorvesporak soy सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोण शो काडून कावूंक लागले फारिजेवांनी तें पळयोवन ताका म्हणलें सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पडे तुजे शीस कोत्तात पूण ताणें तांकां सांगलें दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलोल्यांक भूक लागलोली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक कावूंक सोत्या नासली पूण फकत याज्ञिकांनी कावूंक येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले हें तुमी वाचूंक ना वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात तरूय गुन्यांवकार जायनात हें तुमी समोर्तींत वाचूंक ना बी तर हांव तुमकां सांगतां देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा म्हाका दोया जाय बोली नाका ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणा आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरअपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासले तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज आमचो पयलो नोवेनाचो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा सुटका परगटून बोरवासो हाडपी क्रिस्तांव जावया
आमकां कोरी सुटका कोण दिता काय? हू गिव्स अस रियल फ्रीडम? आनीक जेन्ना आमकां ही सुटका मेवता ती सुटका फकत आमकांतूच? इज द फ्रीडम ओन्ली फॉर अस? ओ हे सुटकेचें फोड आमी दुसऱ्यांचे जिवितांत हाडूंक जाय? कालील गिब्रान हो व्हडलो कवी, पोयट, आनी ताणें एक कविता बरयल्या नदयेचेर. आमचे सरभोंवतणी आमी नदी पळयतात. मांडोवी आसा, मादय रिवर म्हणटात आमी, जुवारी रिवर आसा, असल्यो नदी आसात. हे नदयेचेर ताणें एक कविता बरयल्या आनी तो म्हणटा ही नदी दोंगराचे तेंगशेर सुरू जाता आनीक हें उदक कशान देंवता, फातरांचेर आड्डता, घुंवता, झाडांनी, कांट्यांनी तें वेता. ह्या वेळार म्हणटा हे नदयेक एक भिरांत कशी येता. हांव आपटोतां, धापटोतां, हांव पडटां, खंय खंय उदक वयर सकून पडटा, हांव पडटां. म्हजी परिस्थिती कितें काय? वॉट इज माय सर्कमस्टेंसीस? आनीक म्हाका सुटका खंय मेवतली काय? हाव आय वील गेट फ्रीडम? अशी ही नदी चिंता म्हणटा तो. आनीक जशी दोंगरा वयली सकयल येता ही नदी शेतांनी वेता म्हणटा. आनीक फुडें फुडें वेता आनीक जेन्ना ती समुद्रा लागीं पावता ती नदी म्हणटा व्हडल्या समुद्राक पडयता आनी भियेता. येदो व्हडलो समुद्र, येदो व्हडलो दर्या, म्हजें कितें जातलें काय? आनीक तिका भिरांत दिसता, सुटका म्हाका कशी मेवतली काय? ही नदी म्हणटा तो चिंतूंक लागता. आनीक त्या वेळार म्हणटा ही नदी पोत्तून वचोंक सोदता. येद्या व्हडल्या समुद्रांत हांव वेचिना, ती भियेता. पूण हो कवी म्हणटा नदी पोत्तून वचोंक जायना. द रिवर कॅनॉट गो बॅक. हे नदयेक हे समुद्रांत मिसोड जावंक जाय. आनी ही नदी उरची ना पूण एक समुद्र जातलो. व्हडली व्हडली ल्हारां जातलीं, व्हडल्यो व्हडल्यो तिचे साय वारें मारतलें, तुफानां येतलीं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, हे नदये भाशेनूच आमचें जिवीत. ही नदी जेन्ना मिसोड जाता हे समुद्रांत तिका कोरी स्वतंत्राय मेळटा. द रिवर गेट्स रियल फ्रीडम when it immerses himself in the river, in the ocean. तीच भाशेन आमकां कोण कोरी स्वतंत्राय दिता काय? जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाचे हातांत मिसोड कोत्तले तेन्ना आमकां कोरी स्वतंत्राय मेळटा. We get real freedom when we immerse ourselves in the plan of God. देवान जें कितें रोचलां, येवजिलां, ते येवजणेंत जेन्ना आमी मिसोड जातले तेन्ना की आमकां कोरी स्वतंत्राय मेळटा. जशी साकर एका उदकांत आमी मिसोड जातात, च्यायेंत मिसोड जाली जाल्यार ती च्याव आनीक गोड लागता, बरी लागता, स्वादिश्ट जाता. तशीच आमकां कोरी स्वतंत्राय मेळटली जाल्यार आमचें जिवीत आमी देवाच्या येवजणेंत मिसोड करूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इस्रायल पोरजा तांची परिस्थिती कसली आसली काय? हेच नदये भाशेन आपटोताली, धोपटोताली, फातरांत आड्डोताली, पडटाली.
असली तांची परिस्थिती आसली, गुलामान ती आसली, कश्ट तिंकां आसले, तांची सत्य तांकां नासली, दे डी नॉट हॅव फ्रीडम. आनी ह्या वेळार ही पोरजां देवाच्या येवजणेंत मिससोड जावंक रावताली. People of Israel were waiting to get immersed themselves in the plan of God. And तेन्ना देव आपूण पावल मारता, मोजेसाक धाडटा आनी हे पोरजेक जी पोरजां तयार आसली मिसोड जावंक तांकां स्वतंत्राय दिवंक देव तांकां विचून काडटा. आनीक आमी आयकलां जशें ही पोरजां एक जेवण करता, देवाचेर विस्वास करता, आनीक ह्या दिसांनी आनीक दुसरी वाचपां आमी आयकतले आनी कशे भाशेन व्हडलीं व्हडलीं नवलां करून कोरी स्वतंत्राय ही पोरजां अणभवता. आनी हे भाशेन हे पोरजेक कोरी सूख शांती मेवता. आयच्या शुभ वर्तमानांत एक व्हडलो प्रश्न जेजू सोबे घालतात फारिझेव, सादुसी. ते पूट अ व्हेरी बीग क्वेश्चन. आनीक जेजू तांकां विचारता की आमी जे कायदे आसात आनीक ज्यो आमच्यो चाली रिती आसात त्योच पाळल्यो जाल्यार आमकां कोरी स्वतंत्राय मेळटली काय? विल वी गेट रियल फ्रीडम इफ वी जस्ट फॉलो ब्लायंडली द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स? जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितांत कायदे आनी आमच्यो कांय चाली इतल्यो आमकां गुलाम कोत्तात की आमी पेल्या सोबे दोयाळ आनी मोगाळ जावंक आमी विसरतात. हाका लागून जेजू म्हणटा म्हाका दोया जाय, बोली नाका. जोरी तर आमी आमच्या जिवितांत कोरी स्वतंत्राय अणभवल्या, इफ वी हॅव रियली एक्सपिरियन्स द फ्रीडम वीच गॉड गिव्स अस, जाल्यार आमी स्वताच ही स्वतंत्राय एकामेकाक आमी वांटतले. आनी तेंच कितें आमी आमच्या आयच्या विशयांत आमी आयकलां, सुटका परगटून बोरवांसो हाडपी आमी क्रिस्तांव जावया. आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत आमी हो बोरवांसो हाडूंक गरजेचें. जेन्ना आमी आमच्या घोराब्यांत रावतात, आमी आमच्या घोराब्यांच्या वांगड्या सांगाता एक बोरवांशाची खिणां जातात काय? वो आमी तांच्या जिवितांत आनीक फातोर, कांटे, कोश्ट, दोग वाडयतात काय? आमच्या समुदायांनी आमी कोरो बोरवांसो दुसऱ्यांच्या जिवितांत हाडटात काय? आमी आयज नोवेनां सुरू केल्यांत. आन्ना आनी जोकी दोगांय जालीं बोरवांशाचीं. तांचें जिवीत सदांच देवाचे येवजणेक मिससोड जालोलें. दे वे इमर्स्ड इन द प्लॅन ऑफ गॉड. केन्नाच तांचो बोरवांसो उणो जावंक ना. हाका लागून तांकां हें व्हडलें भाग फावो जालें की देवाची मांयक मोरयेची ती आवय बापूय जावंक देवान तांकां विचून काडली. तर प्रितीच्या भावा भणिंदो, आयज जशीं आमी ह्या नोवेनां सुरू कोत्ता आनी हाचे पयले विसांव आमी आमच्या जिवितांत कोरी स्वतंत्राय अणभवा. लेट अस एक्सपिरियन्स रियल फ्रीडम. आनी कोरी स्वतंत्राय म्हणल्यार आमी आमचें जिवीत देवाचे येवजणेक मिससोड करूंक जाय. वी हॅव टू इमर्स आवरसेल्व्स इन द प्लॅन ऑफ गॉड.
आनी सोयतान आमकां नाडटा. जायते फावटी तो आमकां देवाचे येवजणेन मिसोड जावंक सोयेक दिना. तर आमी आमची काळजां मनान नितोळ करुया, एकामेका सोबे आमी दोयाड मोगाड जावुया आनी तेच आमचे हे इगोजेचे आस्कारींनी मुखार घालून आमी सदांच आमच्या जिवितांत कोरी स्वतंत्राय अणभवुया. सगळीं आमी उबी रावुया. आमची जायती मागणी आसात. आमी सगळीं मागणी बापा सोबे उबारुया आनी खरेंच आमच्या जिवितांत आमी कोरी स्वतंत्राय अणभवूंक बापा लागीं मागुया. आमची पवित्र सभा पातकाच्या दुर्बलकायेच्या आनी अनितीच्या गुलामपणान जियेतल्यांक बरवाशाच्यो आनी सुटकेच्यो फोलेर जावंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तोरे तोरेचे जुल्मसाय आनी अनीत भोगतल्यांनी देवाची सुटकेची पदवी अणभवूंक आनी तांच्या बरवाशाचेर विस्वास दवरून चलूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दुसऱ्यांक सुटका आनी न्हीद जोडूंक वावुरतल्यांनी सोर मनशांक सुटका दिवचे आपले प्रयत्न भियोन आसतना आनी थकोन आसतना चालू दवरूंक तांकां देवाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी आनी भोव करून आयचे नोवेनाची मांडावळ करतल्या पोर्ताल समुदायाचे वांगड्यांनी आत्म्याचे स्वतंत्रायेन वाडूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी आनी समुदायांनी सुटकेचो बरवासो वांटूंक आमकां आनी भोव करून आयच्या नोवेनाच्या मांडावळ करतल्या पोर्ताल समुदायाच्या वांगड्यांक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी बापाक मुखार आमी दवरुया. आमचे आस्कारांनीकूय आमी फुडें घालुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं पयलींच जाणाय. आमकां कितें बरें तें फावो कोर आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपी चिंतनां, आमची सगळी गोती दुखां, आमचे आवडे आमची खालसां, हेच तुकाच पेटयता दोनिया. तुजे बेटे बरी सगळे साहूक आमी उल्याचे कुरगे, तशेंच जावूं सोऱ्याचे तेंबे, तेच कोरकोतीर आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे साहूक आमी उल्याचे कुरगे, तशेंच जावूं सोऱ्याचे तेंबे, तेच कोरकोतीर आमचे आवडे. म्हज्या बाबा भयणींनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्प दिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे बोगतीन आनी आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर
आनी आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या सुर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वैवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपुतेदार आनी सासणाच्या देवा सोफ काली आनी सोफताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय. नितीन ताका साक्षी दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयली. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजे तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा गरज तूं पवित तूं सगल्या पयतपणाची जोर तुज्या पयतोत्म्यान धाडून ही देणी पयत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सुसुकवेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उदो खाता. आमी एका जितले पियेता तितले पावती तूं वैभवान येसून. आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पयतोत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमीचेर वेस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंली बापा, सिमिया आदारी गोंली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठा गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोसोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मुरी देवचे माये सांगाती घेवन दोन दुतान सोपकाली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुदेदार बापा सोर वंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरेशान ओत्रेकता तर म्हाका दार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटव्यान चोर आकांतांतली वाटाय तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तुजे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचे भावताचे दीश घाल. कुशे पोरमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवत चलयता ही सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडून शिवता ती म्हजी सोबती आनी कास ताडिना जावन तुजे कापलोतीन आत्म्याक कशें कुडीकन भलायकेन आपली. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर्वेस्पोरा आमच्या देवा पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी तेच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलें. हेच जेवणा वरवीं आनी बाग्योन जोकीचे आनी अन्नाचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपयलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे ह्यो नोंदवून ती सांगताना तुका उलो मारतल्यांचे चुरचुरे करतली आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचे मोग करतली माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपोवन हांव तुज्या पांयां पडटां.
ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. पळय माये, हांव कसले अडचणीक सांपडला तो, आनी तुज्या आसऱ्या खाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं व्हरतताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोराब्याचो. सोर शेगूण जे तुज्या गोराब्यांत वसलेले तेच आमच्याय गोराब्यांत वसोशें कर. मोग गो बायलां मोदें, अडचण आळकोळिनी, सोंसणिकाय, बरी रीत रोवीस भुरग्यांक, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भोगतीपणाची आपुरबाय आनी सोर शेगूण जे गोराब्याक करतात, संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात असलो. म्हजें मागणें ही गरज घाल तुजे दुवे भाग्यवंती आंकवार मोरे मुखार, आनी तशेंच तें घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेळच्याक बरो फोल. आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळ्ळो सर, ताची फाट सोडूं नाका, पूण सोगतात आनी मेळून घे म्हाका भाग. एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी समेस्त सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणांक वाकाणच्याक ताका. आमेन. हे बोळवे संतान आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो, विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेवशी कर. हांगा तुमचे मागणें मागचें. हे बोळवे संत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो, विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेवशी कर. हे बोळवे संत आना आवय तिची जी वर्तता आमचें जिवीत, आमचें अमृत आनी आमचो बरवंसो, विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेवशी कर. एक आमचे बापा रमान मध्ये संताना मेळे आनी साजोकीच्या माग. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमी आमचे चुकल्या बक्षितां तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां निवार. महिमा बापा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या. Santa tuce suffocine Deus ala natu tuso sumi moso rasa moso danu doi aitori tuso sumi moso rasa moso danu doro maitori tuso tujhe gena no la pori ana mulge kurpatori turbe sasa tori sare Curpe sasta,